जोपर्यंत हांव राजकारणान आसा तोपर्यंत 70रीन डिमार्केशन सोडाच बुनियादी फातर लेगीत कोणाक लावंक दिवचो ना। लोकांक नाका जाल्यार म्हाज्या मतदारसंघात म्हाकाय IIT जाल्लो नाका। मुख्यमंत्र्याक हांवें पत्र बरोवन कळयलां। जांचेर गुन्यांव दाखल केल्यात तेवूय फाटीं घेयात। तशेंच ज्या पुलिसांनी बायलांचेर हात उखल्ल्यात तांचेर कारवाय करपाची विनवणी त्या पत्रांत केल्या। 70रीचो आमदार आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची ही उतरां। मेळावलेच्या रणांतल्यान शेवटाक विश्वजितान माघार घेतली। आपल्या मतदारसंघातलो IIT प्रकल्प दुसरे कडेन खंय तरी घेवन वच तेणें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक विनवणी केल्या। बॉल आतां सरकाराच्या रिंगणात आसा। मेळावलेकारांनी पयले जैत जिखलें, पूण आंदोलकां वयल्यो केशी, बायलांच्या हड्ड्यार पांय दवरपी पुलीस अधिकाऱ्याची बदली अशा मागण्यांचेर सरकार कितें करता तें पळोवपाचें बाकी आसा। आयकात विश्वजितान मुख्यमंत्र्याक केल्ली विनवणी। पण आयज हांव पळयता की सगळ्या लोकांचो IITचे प्रकल्पाक भितर सरले। हांव हात जोडून आयज विनंती करता आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक, जे माझे मुख्यमंत्री आहा, जे माझे नेते आहा, की जे कितें केसीस फायल केल्ले आसा लोकांचेर ते तुमी फाटीं घेवपाची गरज आहा। हांव एक पत्र आयज बरयल्लें आसा मुख्यमंत्री की IIT आमच्या मतदारसंघात म्हाका नाका, पण आयज परिस्थिती अशी आयिल्ली आसा की म्हाका निर्णय घेवचो पडटा। आनी हांव आयज निर्णय घेता। म्हाका दिसलें तरी बी IIT येवन आमचो विकास जावं शकता, पण आयज जेन्ना लोकांक एक लोकांचे सेंटिमेंट IITचे विरोधान आहा आनी हे आमी पळयता ज्या दिसाच्यान पुलीस भितर सरल्या आमच्या गुळेली पंचायतीन त्या दिसाच्यान रानांतल्यान वचून काय मारामारी जाल्यो हे सगळे गोष्टीचो हांव निशेध करता। आनी त्याच बरोबर हे जे पुलीस ऑफिसर जे कोणी महिलांचेर हात उखल्ले तांकां तेंचेर कारवाई करपाची हांव विनंतीचे पत्र आयज मुख्यमंत्रीक बरयल्लें आसा। तुमकां कसलीच चिंता करपाची गरज ना, रानान बिनान वचून लिपपाची गरज ना, तुमकां अरेस्ट बी कोण करचे ना। जे कारवाई करूंक जाय आमी आमच्या लोकांचेर कारवाई करूं शकना। जर आमकां लोकांक दिसता की ह्या प्रकल्पाक विरोध आहा तर विरोध आसा, हांव ते मान्य करून घेता आनी आमी आमच्या लोकां बरोबर रावपाची गरज आहा। लोकशाय म्हटल्यार कितें तें मेळावलेकारांनी दाखोवन दिलें अशें सगळेच उलोवपाक लागल्यात। मेळावलेची सालेली जावपाक दिवं नाकात अशें गांवकारांनी सांगलें। एकचारा बरोबरच शांतीकायेचोय उलो मारलो। एकठांय जाले गांव जाल्यार कितें करतलो राव अशी म्हण आसा। मेळावलेकार आनी मेळावलेकारांक तेंको दिवप्यांनी ही म्हण खरी करून दाखयली। नाजाल्यार थळावो आमदार सुरवेक तेमाक पेटिल्लो। आयकुया तेची ह्या प्रकल्पा संदर्भातली ह्या आदी काडिल्ली उतरां। जी IIT आहा हांव जो पर्यंत राजकारण करता 70रीन ते उबे करून दवरतलो। थळाव्या आमदारान कांय तेंपा आदीं म्हटलेलें आपूण राजकारणांत आससर 70रीत IIT उबी रावतलीच, पूण लोक आंदोलनान लोकशायेचें विराट रूप दाखयल्या उपरांत मंगळारा विश्वजीत राणेन त्याच उतरांची परत याद करून दिली। पळयात ताची आतांची उतरां। ताकी IITचो प्रकल्प गोंय राज्यान आनी खंय वेल्यार जाता, आनी खंय वेल्यार जाता। म्हाज्या मतदारसंघान हाडूं नाकात, म्हाका नाका तो IITचो प्रकल्प। पण त्याच बरोबर 70रीच्या प्रत्येक नागरिकांनी, प्रत्येक गांवच्या लोकांनी, प्रत्येक गांवकारांनी समजून घेवंक जाय की आनी खंय वचपाची गरज ना। आयज हांव तुमकां आश्वासन दिता की जो पर्यंत हांव राजकारणान आसा, जो पर्यंत हांव 70रीचो आनी वाळपय मतदारसंघाचो आमदार आसा, तो पर्यंत IITचो प्रकल्पाची एक डिमार्केशन सोडून दिया, एक फातर कोण लावचो ना, कारण लोकांचो तेका विरोध आहा। मेळावलेचें आंदोलन चिड्डुवपा खातीर सरकारान जायते यत्न केले, पूण मेळावलेकार भियेले नात, फाटीं सरले नात। उरफाटे हो प्रकल्प रद्द करपा खातीर मेळावलेचे युवा फौजेन सरकाराक 10 दिसांची डेडलायनच दिवन उडयली। तरीक मुख्यमंत्री सांगत रावलो प्रकल्प जातलोच। आतां तर 14 गांव मेळावलेकारांक सांगाताचो हात दिवपाक फुडें सरल्यात। सुरवात केली ती म्हाऊस आनी धामशेकारांनी। आतां तर वेळगें, सावड्डें, करमळी, सालेली, तार, कुडशें, कुमठळ, करंजोळ, कुमारखंड, परये, खोतोडें, कोरगांवच्या लोकांनी तांकां तेंको जाहीर केला। पळयात मंगळारचो एल्गार। म्हाका अशें दिसता की भारत स्वतंत्र जालो, गोवा स्वतंत्र जालो, पूण अजून 70री स्वतंत्र जाल्ली ना। आणि ह्या आंदोलनाक आमचो डेलीच तांकां सपोर्ट आसतलो। आयज सबंद 70री भर 70रीचे भाव उठलेले आसा। आयज मेळावलीन म्हणटा ती IIT नाका म्हणून। तुम्ही जे सरपंच आसा, पंच आसा आनी जे मोठे मोठे कार्यकर्ते आसात ज्या आमदाराचे, तांकांय तुम्ही आमच्या बरोबर येवचे पडटले। आणि जर तुम्ही येनात जाल्यार आमी समजतले की तुम्ही स्वाभिमानी ह्या 70रीचे भूमिपुत्र न्हू म्हणून समजतले। तेन्ना आमी हे IIT बंद करपाक लागून येयल्या
कित्याक आमकां ही नाका हेज्यान फुडें आतां हो प्रश्न हेंचेर येयला फाल्यां सकाळीं आमचेर येवंक शकता. उपाशी रावल्यात आयज बेकार आसा ते पूण आपलो जो हेतू घेतलेलो आसा हातीत तो हेतू कोणी जरी दमदाटी दाखयली म्हणून ते फाटी सरोंक ना आनी म्हणूनच आयज अख्खी 70 तांकां सपोर्टिंगाक गेली. प्रत्यक्ष पळोवचें न्ही कितें चलना ती. तर हांव पेपराचेर आयज वाचता हें अशें जालें तशें जालें. जेन्ना म्हाका म्हाजे मस्तकाक मारलें जेन्ना आईच्या पोटाक पांय दवरलो त्या पोलिसांक आनी अशें म्हाका दिसता की हांगा IIT नाका अशें दिसता म्हणून आमकां सपोर्ट करपाक आमच्या वेगळ्याचे लोक भरपूर येयल्ले आसा. आतां एक दुसरी सगळ्यांची शक्ती एक जावपाक जायी आनी ह्या सगळ्या 70 वासियांनी ह्या सरकाराक बरो धडो शिकोवपाक जाय. कित्याक तर आमचे अन्याय खूब जाता आनी आमच्या मताचेर आपले मीठ भाकरी बरी बाजून घेता. आतां सांगपाचें एक त्रिशक्ती म्हाका विनंती करपाची आहा की बायलां आहा हेंच्यात खूब तेज आनी सामर्थ्य आहा. ती जर बरी जर एक झुटीन जर झगडटी जाल्यार IIT जावची ना आनी ह्या सरकाराकय धडो शिकोवंक मेळटलो. सगळे लोक जे आहात ते तांकां सपोर्ट करतले म्हणून येयल्या आनी अशें जो पर्यंत ही IIT हांगा कॅन्सल जायना तो पर्यंत आमी तेंच्या वांगडा आसतले. हांव आमचे गांवचे लोक सावड्डेच्यान येयल्ले आसा हांगासर. आतां सगळ्यांनी ऑलरेडी क्लियर मेसेज दिल्लीच आसा सो हांव बारीकशा हितून सोंपयता की मेळावलीन ज्या भशेन हे 9 म्हयन्यांक जें कितें घडलां ह्या हितून तेंच्या गांवच्या लोकांनी आनी तेंच्या मेन म्हटल्यार ज्या बायलांनी फुडाकार घेवन जो इतले मेरेन हाडला हे आज मेरेन IIT हांगासर जावंक दिवना डिमार्केशन जावंक दिवना. हांगासर येवपाक एक मेन कारण तुमचें म्हटल्यार बायलांनी जो नेट दाखयलो आनी तेंच्यांनी जो सक्सेस घेतलो तेका लागून आमकां बी दिसलें की हांगा येवन ह्या लोकांक सपोर्ट दिवंकूच जाय. तुमकां कॅपेसिटी हांव प्रमोद सावंताक आनी विश्वेताक सांगता हांगा जाहीर येवन तुमी मेळात लोकांक आनी सांगात. हे जमनीचे चळवळी कशें जाता हे गव्हर्मेंट आसा ते विदावट डिमार्केशन म्हणजे लोकांचे वयरसून सॅटेलायटासून कॅमेरा सोडटा जमनी पळयता आनी आपल्याक जाय ते करूंक सोदता ते हेच्या फुडें जावचें न्हू. भाजप सरकार आसूं वाळपयचो आमदार विश्वजीत प्रताप सिंग राणा आसूं नाल्यार तेजो बापूय आसूं हांव कोणाक भिवपी न्हू ताका लागून हांव हांगासर येयल्लो आसा आनी म्हाजो सपोर्ट एक वाळपयचो भुरगो म्हणून हे शेळ मेळोवच्या गांवाच्या लोकांक तसोच हेज्या फुडें जे कोणाच्यो जमनी चोरतल्यो जावं कोणाचें आनी कितें जातलें तांकां आमचो फूल पाठिंबो आसतलो फूल सपोर्ट आसतलो. गोवा 365 खातीर मेळावलेच्यान महेश गोवेकार.